हो जागो खरेंच पवित्र जायत्या कारणाक लागून तुम्ही आयकून तरी जाणत आसतली आमकां दिश्टी पडटा जो पुरावो हांगा आमची आदली सांकवाळची इग्रोज आसलेली भलायकी सायबणीची आनी आतां उरला तें फकत ताची फुडली पार्ट फासाद आमी म्हणटा. म्हाका जाल्यार बाबा म्हणिनो म्हजो भावार्थ म्हाका सांगता उणो भावार्थ तो देवान आमकां एक भावार्थाची खुणा कशी दवरल्या आपल्या मोगाची खुणा कशी दवरल्या जाणा जावन ह्या ल्हान एका सांकवाळच्या गांवांत एक भाग्यवंत सांत उत्पन्न जातलो म्हण आनी ही ताची इग्रोज म्हण आनी ताची नोवेना आनी फेस्त आमी ह्या जाग्यार करचें म्हण हे बाबान आदी फुडेंच बरोवन दवरलेलें अशें म्हजो भावार्थ सांगता. आनी खरेंच बाबा म्हणिनो हो जागो पवित्र म्हूण आनीक एक निशाणी कशी भाग्यवंत जुजेन आपूण पाद्री जातोच एकाच वर्सा मध्ये हांगा ही गुरजेन ती आख्खी आसतना सारखी आसतना नेवीस सायबणीचे पोरबे दिसा आपल्या मोगाची एक चीट बरयली, मांयक बरयली, सायबीण मांयक बरयली. चिटीचें नांव गुलामपणाची चीट. आनी तुमकां एक 3 मिनटां आसल्यार मातशी उबी रावून गुलामपणाची चीट तुवें आमी बरोवन दवरलेली आसा. मातशें वाचा. तुम्ही जायते पावटी वाचल्या घोडे जायत आज ह्या जाग्यार पवित्र जाग्यार तुम्ही वाचल्यात बरी गुलामपणाची चीट इंग्लीश भाशेन आनी कोंकणी भाशेन व्हडलो तकटो आमी करून दवरला आनी जिजवाची सिग्नेचर आसा थंय बरे भाशेन पळयात. लेटर ऑफ बॉन्डेज. आनी कितें केलें हे चिटीन ताणें आमी आयजूच आयकलां. फादर फ्रेडीन कांय बरे भाशेन आमकां सांगलां. हे चिटीन बाबा म्हणिनो आपल्याकूच मार्ग एक जुजेन विकलो आनी म्हणलें माय तुका जाय तें कर म्हज्या जिवितांत. हांव तुजो चाकोर. आय एम युअर स्लेव. म्हणटूच ह्या जायत्या कारणाक लागून बाबा म्हणिनो म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक येता हो जागो पवित्र आनी तितलेंच न्हय देवान आपणाक जाय तेन्ना हो जागो आमकां सुगूर करून दवरलेलो. ज्या जाग्याचेर देवाचो मोगाचो दळ वाचलेलो अपुर्बायेचो जागो तो पवित्र जागो आतां आमकां आमच्या नशिबान तो फावो जाला आनी देवान आमकां भाग्यवंत जुजेची परब आनी तयारेची नोवेना करूंक आमकां भाग दिला. आजीवन बरें देवाच्यान करूंक नोजोच आसतलें. बाबा भणिनो आकाश लागून दुपेट आमची कुशालकाय दुपेट आमचो दिनवास आमच्या सुर्गीच्या बापाक बरे सुवातेर आमचो गोंयचो पूत जो आमची भाशा समजतालो पुर्तुगेज उलयतालो कोंकणी उलयतालो आमचे गांव तो जाणा आसलेलो रस्ते भोंवलेलो आमचे दर्या झाडां तो सगळें जाणा आसलेलो गोंयकार आमचो भाव आतां देवा मुखार उबो आसा दीस आनी रात आमचे पासत तो विनंती करता. कितें म्हणलें भाग आमकां सगळ्याच गांवांक अशें ना. सगळ्या गांवांनी आपलो खासकीक आस्कारी ना. आमकां हें भाग फावो जाला म्हणटच बाबा भणिनो देवाक आमी खतखत्यांनी दिसान दीस आर्गां दिवंक जाय ही पयली वस्त. आनी जशें हांव म्हणटालो देवान आपले येवजणे प्रमाणे आमकां सुगूर करून दवरलेलो जागो पवित्र जागो ह्या वर्साक ही परब आनी नोवेन हांगा करचें म्हूण आमच्या हातान एक दान कशें दिलां. देखून बाबा भणिनो हे दुसरे सुवातेर हे दुसऱ्या कारणाक लागून आमी देवाक दिन भासता. नोवेनाच्या दिसांनी मिसां आमची जातात ती पयले सुवातेर सकाळीं 6, 7:30 आयताराचे 7:15 आनी 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 2 मिसां आमकां आसात. आतां हे 4रांचे आतां आमी आसा त्या मिसान आनी मागीर 6 मीस जातले इंग्लीश भाशेन ते निमणे मीस. दोबाची पोरबे दिसा मिसां हे भाशेन वांटलेली आसात आनी कांय आमी बदलप तातूंत करूंक ना. 16 आमची परब मंगळार तो सकाळी मिसां हे भाशेन वांटलेली आसात. 5, 6, 7, 8 आनी दोबाची पोरबेचे मीस 10 वरांचेर जे मीस आमचो आरसे बिस्प साहेब फिलीप नेरी फेरांव करतलो. म्हाका कुशालकाय भोगता बाबा म्हणिनो ही आमच्या बिस्पाची कुशालकाय तुमकां पुरगोट करूंक बिस्पान म्हाका सांगला ते भाशेन हे पावटी आमचे शेजारचे देवसीचे बिस्प आमचे कुशालकायेन वांटो घेवंक येतले. आदीं ते आयल्यात पूण हे पावटी ओदीक सुबेज बिस्प येतले म्हूण म्हाका कळीत केला. बाबा भणिनो आमचो ही आमची व्हडली परब दुसऱ्या जाग्यार नव्या जाग्यार देवान आमकां दान दिलां ते पळोवन आमचे शेजारचे बिस्प साहेब कुशाल जाल्यात आनी बिस्पाच्या आमंत्रणाक ते आयल्यात आनी आपलेय कुशेन ते आयल्यात आनी येवंक सोदतात. म्हणटच बाबा भणिनो ही कुशालकाय आमची दुपेट जावंक जायती जावंक बरी तयारी करूया. आज 3रो दीस सगल्यांनी आमी एकामेका पासत मातशें 10 वरांचेर परबेचे मीस
दोबाची पुरबेचे मीस आणि मागीर 12 वरांचेर आमी मीस करता ह्या भाग्यवंताच्या घरांत, ताच्या वरातुरीच्या कुडांत, ताका मान दिवंक, ताका अनोद दिवंक ताच्या घरांत ते 12 वरांचेर जाता. आणि मागीर सांजानीक एक 2 मीस आमकां आसात 4 वरांचेर, ते रोमारीचे मीस पिलारचे संस्थेचे पाद्री ताची जबाबदारी घेतात. आणि मागीर निमणे मीस 5:30 इंग्लीश भाशेन केरीत भाशेन आमी दवरला ते हांव म्हणटालो मंगळार तो 16वेर कामाचो दीस म्हणून कामाक वेतल्या बाबा भयणां खातीर हे मीस आमी दवरला.